रुताचें पुस्तक 3:4. आनी जेन्ना तो आड पडटा आनी जंय खंय तो आड पडटा ती सुवात तूं पळय आनी थंयसर वचोन ताचे पांयाचे पांगरून वयर काडून तूं थिंगा राव. थंयसर तूं आड पड. उपरांत तोच तुका सांगतलो कितें करूंक जाय म्हणून ह्या भाशेन नॉमीन ताका अशें म्हटलें. तें एकलेंच बोआजा लागीं गेलें. बोआजाशी तें जेन्ना एकलेंच गेल्या उपरांत बोआज जेन्ना पळय न्हिदलोलो आसलो थंय, जेन्ना ते पांयार ताणें अंथरूण घातलेलें पळय तें मातशें ताणें थिंगासोर उंच काडलें, ताच्या पांयाशी तें न्हिदलें. त्या दिसांनी ह्या भाशेन एक कायदो आसलो. तुका सोडवण दिता पळय त्या मनशा लागीं वचोन आनी ताचे पांयाचें कामरून वयर काडून न्हिदप म्हणल्यार होच तुजो अर्थ. आनी त्या मनशाक अशें समजतालें कितें म्हजो धोनी, म्हाका तूं सोडवय, म्हाका सोडोवपी तो तूं जावन आसाय तो एकूच आदार, हें दाखोवच्याक हें करचें पडटा. त्या पासत तो न्हिदल्या उपरांत ताणें कामरूंक पळय तें घातलें पळय ताच्या पांयाचें ताणें मातशें उंच उखलून ताच्या पांयाशी तें न्हिदलें. मदयान जेन्ना बोआज थिंगासोर गायकोन उठलो तेन्ना तो विचारता, तूं कोण? तेन्ना रुतान अशें म्हटलें, धोनिया, हांव रूत, म्हाका तूं तुजें आंगरून दी. इतलेंच ताणें म्हटलें. तें कामरून तशें धांपप म्हणल्यार सांगप म्हणल्यार तूं म्हाका तुजो कर. ताजो अर्थ आतां उदाहरण पळोवया. एलायजा जेन्ना दुकान आसलो पळय तेन्ना तो एलिशाशी गेलो. आपल्याचें चादर घेवन कितें केलें? ताणें आपल्याचें चादर आसलें पळय तें एलिशाचेर ताणें घालें. उपरांत एलिशान कितें केलें तुमकां खबर आसा? हांव आतां घरा वचोन म्हजे आवय बापायक हांव बाय म्हणोन तांकां अशें सांगोन हांव परतून येता. ताचो अर्थ तुमी जाणा, जेन्ना हो प्रवादी येता तेन्ना एलिशाचेर तेन्ना पळय तो कामरून घालता. एलिशान आतां एलायजाक म्हणलें, ह्या मुखार आतां हांव धोनयाचो जालो. एलायजान म्हटलें, ह्या मुखार तूं सेवे पासो समर्पीत जालो. हाज्या उपरांत तूं म्हजो म्हणून हें थिंगा दाखयता. चादर ओडप म्हणल्यार आपल्याचें तें जावप. बोआजाक पळोवन तें अशें म्हणटा, तूं म्हाका तुजो तूं कर. म्हाका कोणाचोच आदार ना, हांव विधवा आसा, म्हाका कांयच आदार ना, कोणूच म्हाज्या संवसारांत ना, कोणाचोच आदार म्हाका ना, तूं म्हाका मानून घे. ह्यो 4 वस्तू आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. ही आशा हांव दवरतां. सगळ्यान पयलें, बोआजान रुताचेर कृपा दाखयली. दुसरें म्हटल्यार बोआजाचें रुताचेर मोन लागता. तिसरें म्हटल्यार बोआजान रुताक सोडयलो. चवथें म्हटल्यार बोआजान रुताक आपलें केलें. सगळ्यान पयलें रुताचेर दया केली. सगळ्याकीन पयले फावटी जेन्ना रुतान ताच्या शेतान पांय दवरले, बोआजान रुताक देखलें. कामदारांक आपयलें थिंगासोर विचारलें, हें चेडूं कोण? हें जाल्यार नोएमीची सून, मोआबाचें तें. त्या उपरांत ताणें रुताक आपयलो. तुवें हांगा यो अशें ताका उलो मारलो. आनी घोडेक तूं दुसऱ्यांच्या शेतान तूं वचत, दुसऱ्यांच्या शेतान तूं वचपाची गरज ना, तूं हिंगाच काम कर. हांव काम करता तांकां सांगतलें, तुमी ताचेर बेजार जायनाका, हांव तांकां सांगता. सगळे शेताची लिवणी जाले सोड तूं हांगासूच काम कर. हाचें कारण कितें? तो ताचेर दया दाखयता. आरे, एक गोरी विधवा म्हज्या शेतान काम करूंक आयला आनी तिका कसलोच आदार ना म्हणून थिंगासोर आतां आयल्या. ताचेर कृपा केली. आतां दुसरे वाटेन खरेंचपणी बोआजाचें रुताचेर आतां मोन लागलें. रुताक बोआजान रुताक सांगोन आसतना मोग कोत्ता. हांगासर तूं बारकायेन पळयत जाल्यार हांगासर बोआज जेजू क्रिस्ताचें रूप तो. आमकां पळय थिंगा वाट ना तांकां. जेजू क्रिस्तान आमचेर कृपा दाखयली. आमकां कांयच खबर नासली पळय जेजू, आमचेर तो मोन लायता. आमी जे वाट नोको आसलो पळय जेजू क्रिस्तान सोडयता. आमकां पळय वाट नोको आसली पळय तसल्यांक आमकां जेजू क्रिस्तान आपल्याचो तो करून घेता. बोआज जेजू क्रिस्ताचेर उपकार हांगा दाखयता. आतां मातशें मुखार या. बोआजाचें रुताचेर मोन लागता. हाचे बाबतींत 2-3 वडी आतां आमी पळोवया. पयले 2:5. तेन्ना बोआजान आपल्या चाकरांक पळय ते लुवणींग कोत्ताले पळय तांकां विचारलें, तें कोणाचें चेडूं जावन आसा? आनी ते चाकर थिंगासर पळय लुवणींग आसले पळय तांणी ताका जबाब दिलो, ती एक मोआबायट म्हणून. नोएमी सांगाता मोआब देसांतल्यान परतून आयला. बरें आसा. वड 8.
तेन्ना बोआजान रुताक म्हणलें, म्हजे धुवे, हांव तुका सांगता, दुसऱ्याच्या शेतान लुवणेंक तूं वचोनाकाय. तूं थिंगा वचोनाकाय. म्हज्या चाकरां सांगाता, हांगाच राव. तूं आनी खंय वचोनाकाय. म्हज्या चाकरां सांगाता, हिंगाच राव. ज्या शेतान तीं लुंवतात पळय त्याच लुवणेन तूं थिंगासोर राव. आनी तांच्याच तूं फाटल्यान वच. कित्याक हांवें हांगासरल्या तरणाट्यांक तांकां हुकूम दिला, तुका ते सोतावचे ना. ताका इतले तेणें कुयदाद कित्याक कोत्ता? जेन्ना पळय त्या देशांत ओ त्या नोगरांत येयला पळय तेन्ना ते थंयसर एक सोबीत अस्तूरी जावन आसली. ताचें नांव रूथ म्हूण आनी ते मोवाबाचें म्हूण. हें जाल्यार नओमीची सून तेजे सांगाता येयला म्हणून बोआज जाणावो नाको आसलो. ताका खबर आसली. तो त्या नोगरांतलो एकदम गिरेस्त मनीस आनी तो ओत्मीक मनीस आसलो. तो तांचो सोयरो आसलोलो आनी ओत्मीक आसलो आनी नओमी परतून येयला म्हूण तो जाणा आसलो. तें एकलेंच आसा. आनी ताच्या आतां आदाराक थंयसर एक मोवाबाची अस्तूरी येयला म्हूण ताका खबर कळ्ळें. आनी केन्ना तरी थंयचे चेडे ताका तो सोतय ना पळय त्या पासत बोआजान तांकां आज्ञा दिलेली, आयकात रे, त्या अस्तुरेचेर तुमी दोळे लायनाका. कोणूच तिका हात लावचे ना. कोणें त्या भाशेन विचार करचो न्हय. ताणें पयलेंच तांकां सगळें ह्यो खबर तांकां सांगलेली. कितें गरज आसली तांकां सांगपाक अशें? दुसरें म्हटल्यार आतां व्हड नोआन पळयात थिंगासर अशें बरयलें, तें तुका सोतय ना जावच्याक. तशें ते तरणाट्यांक हांवें आज्ञा दिल्या. आनी जेन्नाय तुका तर तान लागली जाल्यार थंयसर आयदनां दवरल्या पळय थिंगासर उदक पिये. जे तरणाटे ते भरून दवरतात. ताणें कितें केलें? ते कामदार आसले पळय, तांणी तें उदक थिंगा भरून दवरलेलें आसा, तें तूं पिये. तूं कश्ट करिनाकाय. ह्या भाशेन ताका म्हणटा. तेन्ना ते जमनीर पडोन ताका थंयसर पडून म्हणलें, कितें कारण काय म्हणून हांव एक मोवाबाचे अस्तुरी म्हाजेर तूं इतली काकूट कोत्ताय? तुवें म्हजी खबर घेतल्याय. बोआजान म्हणलें, जें कितें तुजो घोव मेल्या उपरांत तुवें तुजे भाशेन तुजे सासूमाय कोणें वागला तें म्हाका बरी खबर आसा. हांव जाणा. ताणें ताजी इतली स्टडी कित्याक केली? ताणें ताजी इतली खबर कित्याक घेतली काय? ताची खबर घेवपाक ताका इतली उत्सुकताय कित्याक आसली? जेन्ना बोआजान रुथाक देखलें पळय तेन्ना ताचें मन ताचेर आयलें. रुथाचें तिका कित्याक फावो आसलें तें कितें गिरेस्त जावन आसलें? ओ ताचे पळय ती पिळगी बरी व्हडली आसली. खंयच्या गिरेस्त फामिलींत तें जल्मलें के अशें थिंगासर कांयच घडोंक नासलें. तशें कांयच नासलें. तरी आसतना बोआजाचें तें मन आसलें तें ताचेरूच लागलें. तें जेजू क्रिस्ताक दाखोवन दिता. आमी प्रामाणीक नासले, आमी सोतूय नासले, आमी खंयचे व्हड ते मनीसूय न्हय. तरी आसतना जेजू क्रिस्तान आमचो इतलो मोग केलो. ताणें आमचो जायतो मोग केलो. वड 14. आनी जेवणाच्या वेळार बोआजान ताका अशें म्हटलें, तूं हांगासर येवन तूं तुजें जेवण जेय आनी तुजो कुडको शिरकेंत बुडय आनी ती लुंवता पळय तेंचे सांगाता. बसलें आनी ताणें ताका भाजलेलो एक वांटो दिलो. आनी ताणें खावन तें ताजें पोट भरलें आनी थोडें थंयसर उरलें पासून, थोडें म्हटल्यार सांबाळून दवरलें. आतां तूं ध्यान दी, तो ताची बरी कुयदाद घेता. ताका उदक पिवंक दिलें. आपल्याच्या कुशीक ताका बसयलो. आपूण कितें खातालो तेंवूय ताका दिलें. तुका तर उदक जाय जाल्यार तुवें उदकूय पिवंक येता अशें म्हटलें. दुसऱ्याच्या शेतान वचनाका अशें म्हटलें. आपल्याच्या शेतान तूं राव अशें म्हटलां. तूं आतां बारीकान पळय. बोआजान रुथाचो मोग केलो, पूण लव एट फर्स्ट सायट हो तसलो मोग न्हय. ना, ताका पळयतोच ताचें मन ताचेर लागलें, पूण ताणें ताची परिक्षा घेतली. बोआजान आपल्याच्या शेतानूच ताका काम दिलें. हिंगाच काम कर अशें म्हटलें. आतां तुमी आयकात. लुवणेचे टायम आतां आसलो. लुवणेचो हो वेळ आसलो. म्हणल्यार आतां लुवप थंय जावचें आसलें. आनी जेन्ना अशें घडटा पळय तेन्ना बोआजान ताजी बरी परिक्षा घेतली. कशी ताणें परिक्षा घेतली? ताचें काम कशें करता पळय ताचे वरवीं. काम कोत्ता कितें? ओ काम करून घेता तसलें. तुमी सोजमली काय? थोडे घराच्यो बायल्यो आपूण काम कोत्तात आनी थोड्यो घराच्यो बायल्यो काम मुखार सांगात काम करून घेतात. थोड्यो बायल्यो आसा पळय त्यो जायतो त्रास काडटात. थोड्यो बायल्यो आसात त्यो जायत्यो मेहनत कोत्तात. काम कोत्तात वो करून घेतात. तितलेच फरक आसा. बोआजान ताजी परिक्षा केली. आतां तुमी मातशें आयकात.
मोग मोग म्हणून मुका वचनाकात, मोग कुड्डो. चेडे चेडवां ह्या भाशेन मोग कोत्तात. कितलो तो शिकला काय? हांव कांय नोको. बापूय कितें कोत्ता? हांव कांय नोको. तो खंय रावता? हांव कांय नोको. असलो मोग, कसलो काय हो मोग? जाल्यार तूं जाणाय कितें? तो म्हाका फकत आयस्क्रीम घेवन दिता. तो आयस्क्रीम ताका विकती घेवन दिता. तो बायकीर ताका मोडायता. पार्कान ताका व्हरता. हॉस्पिटलांनी ताका व्हरता. अबॉर्शनूय तो कोत्ता. पळय तेंच जाणा. सारकें न्हय हो मोग. बोआज ताचो मोग कोत्तालो पूण तरी आसतना ताजी तो परिक्षा कोत्ता. काम मान तूं परिक्षा घेता. दुसरें म्हटल्यार ताचे घरांत पळय जी सासूमांय आसा पळय ताजी ती कुयदाद घेता काय? बारकायेन तो पळयतालो. रूथ, तूं जे घोव मेल्या उपरांत तुवें तुजे सासूमांयक सोडून तुवें वचूंक जातालें, पूण तुवें ताका तशें सोडूंक ना. तिका कसलो आदार नासतना त्या भाशेन तुवें ताका सोडूंक नाय. तुजी सासूमांयची तूं कुयदाद घेताय. हे उत्तम मनशान बोवाजान तियेचे विशीं हें आयकोल्लें. इतलेंच न्हय, हांव इतलेंय जाणां तें तुका जायते चेडे तुका पसंत कोत्ता म्हूण. इतले लोक ताका कित्याक पसंत कोत्ताले? कित्याक? तें बरें सुंदर आसलें म्हणून. लोक ताका जाय तो पसंत कोत्तालो. गरिबांकूय तें पसंत येतालें. आनी तूं विचारशी हें अशें खंय बरयलें आसा? बरयल्लें आसा. अवेसवर 3 पळोवया. व्हड दांतल्यान आमी वाजुया. म्हजे धुवे, सर्वेस्परांतावन तुजेर आशिर्वाद देवो, कित्याक तूं कोण गिरेस्त वो कोण पळय गरीब, खंयच्या तरणाट्याच्या फाटीक तूं लागोंक ना. कित्याक तुवें तुजो फाटलो मोग पयले तावन बरो दाखयला ह्या भाशेन तो म्हणटा. बोआज जेन्ना ते एकले वयताले, एकले येता वयता तेन्ना तो पळयतालो. वो तो गिरेस्त, वो कंगाल, वो ते तरणाटे पसून ताचे फाटीक लागलोले. इतले लोक पळय ताचे फाटीक लागलोले, पूण तरी आसतना तें कोणाकूच नदर दिना. आयज पळय म्हजी उतरां आयकता ती म्हज्या भावां आनी भयणां न्हू. कितलेच हांगासर चेडे वो चेडवां तुज्या फाटीक लागलेलीं आसा. आयज हांगासर तूं हें उतरां आयकतात आनी आयज तूं तें थिंगासर बरें तूं जाणाय. कोण पळय तुज्या फाटीक लागलेलो आसा, वो तूं कोणाच्या फाटीक लागलेलो आसाय. बोआजान परिक्षा घेतली. हें चेडूं सोंपेपणी सकला पडत काय? वो सोंपेपणीन तें भागोवतलें काय? आनी कोण बरें मोगान येवन म्हणटलो आय लव्ह यू जाल्यार सोंपेपणी मानून घेतलें काय? त्या भाशेन तें परिक्षा घेता. तरी आसतना तिंगा तें भागोंक ना. तें कोणाचे फाटल्यान केन्ना वचोंक ना. आपल्याचें उत्मीक सामान ताणें थिंगा सांबाळून दवरलो. आपल्याचें पवित्रपण सांबाळून दवरलें. इतलो लोक आसतनाय आपल्याचें पवित्रपण ताणें सांबाळून दवरलें. मोदियान ताचो पळय लागशिल्लो पळय तो सोयरो आसलो, ताका पळय तो सोडून दिवपी आसलो, त्या मनशाशी तें गेलें. ताचे लागीं वचोन ताचे पांयाशी जें चादर आसलें पळय तें वयर काडून तें न्हिदलें. तें एकलेंच गेलें. जे कोणाशी तें लग्न जावंक सोदतालें पळय ताजेशी आतां तें गेलें. तें ताचे पांयाशी आतां न्हिदलां, पूण ताणें ताका उठसूंक ना. ताणें त्या मनशाक थिंगासर त्रासांत घालूंक ना. ताणें ताका थंयसर ब्लॅकमेल करूंक ना. आयज कितलेच चेडे आनी कितलेच चेडवां येवन रडटात, बावा हांव मोग कोत्ता अशें म्हटलें, तुजें बोगोट जियेना अशें म्हटलें, हांवें सोंस म्हूण विश्वास ठेवलो. एका दिसा आपल्याच्या घरा घेवन गेलो. बऱ्यो बऱ्यो खबरो सांगल्यो आनी म्हाका पिश्यान काडून आनी म्हज्या सांगाता नाका जालें ताणें केलें. आपल्याच्या रुमान तो म्हाका घेवन गेलो. म्हाका खोशी नासली पळय तरी आसतना ताणें म्हाजे बाबू अशें केलें. आनी आपल्याचे मोबायलाचेर ताणें सगळें रेकॉर्ड केलें. म्हाका कांयच खबर ना. सगळें ताणें रेकॉर्ड केलें. आतां तो म्हज्या फाटीक पडला. अशें म्हणटा हांव सांगता पळय थिंगासर येवचें पडटलें. जेन्ना हांव आपयता पळय तुका येवचें पडटलें. जरी हांव म्हणत हांव येयना जाल्यार तो म्हणटा पळय ज्या मोबायलाचेर आसा पळय हांव तें इंटरनॅटाचेर घालतलो. सोशल मिडियाचेर हांव घालतलों आनी तुज्या आवय बापायकूय हांव थिंगासर एक कॉपी करून हांव तें धाडटलो. बाबा म्हजें जिवीत ताज्या हातान आसा. म्हजें आख्खें जिवीतूच ह्या भाशेन विबाड जालें. मोग मोग अशें तो थिंगा म्हणत आसलो. ताचेर विश्वास ठेवून हांव ताज्या रुमान गेलें आनी तें म्हणें वायट केलें. आयज म्हजी उतरां आयकतात ती भावापणान तुमी कोणाची आसात काय? जंय वचोंक उपकारना पळय तसले सुवातेर तुमी वयतात.
जंय वचप उपकारना बी तसले पातके सुवातेर तुमी वयतात. तुवें त्या भाशेन करूंक उपकारूं ना, पूण तुमी एकाच रुमान थिंगासो बरोबर रावता. तुमचे जिविताचे पाड जाल्ले आसा थिंगासो ब्लॅकमेल जालें काय आतां तूं आयक. रूथ एकलेंच आसलें एका रुमान जेन्ना एका पोरक्या मनशा सांगाता रावपाचो वेळ आयलो. ताणें आपलें पवित्रपण सांबाळून दवरलें. ताणें आपलें अंतरूण सांबाळून दवरलें. बोआज जेन्ना उठलो पळय तेन्ना तें तेजे पांयाशी आसलें. आपल्या कुशीन न्हूय. पांयांतल्यान सुरू केल्या उपरांत ताज्या देगेक तें वचोंक ना. ताज्या पांयाशी तें रावलें. आपल्याची पवित्रपण ताणें सांबाळली. कितले लोक आयच्या दिसा हें अशें म्हणून येता, लग्न जावचे पयलें हांवें म्हाकाच पवित्र दवरला. म्हज्या घोवा भायर आनी म्हजे बायलेचे भायर आनी कोणाक सांगता म्हजें हांव भिशाणें थंयसर वांटचो ना अशें म्हणपी कितले जाण आसा. रुतान अशें म्हणूंक येता, ताचे कामान ताजी परीक्षा जाली, पवित्रपणान ताजी परीक्षा जाली, अंतरुणार पासून ताजी परीक्षा जाली आनी दरेक परीक्षेन तें जैतिवंत जालें. आनी तो ताका म्हणटा, सर्वेस्परान तुजेर बेसांव देंवयचें. अशें म्हणटा, तुका सोडून दिवचे खातीर हांवच पुरो हें थिंगा सोद जावन आसलें. हें अशें तो म्हणटा. कितें तो म्हणटा? तो म्हणटा, जें कितें तूं म्हणटाय हांव कोत्तलों. 4:28 सुरवातेक सावन आमी थिंगा वाजुया. जेन्ना बोआज थिंगासो दारवंट्या कडेन गेलो आनी बसलो तेन्ना जे सोडोवपी आसले पळय ते फामिलीची पळय ताणें खबर केल्ली. तो येयल्या उपरांत थिंगासर ताका अशें ताणें म्हणलें, तूं हांगा यो, हांगासर बस. ताणें नोकराचे 10 लोकांक थिंगा आपयले, तांकां बसयले आनी तेवूय बसले. आनी तेन्ना पळय ते सोडोवपी आसले पळय ते फामिलीक ताणें म्हणलें, मोआबाचे चेडूं आतां येयल्ले आसा, तो आमच्या भावा एलिमेकाची एक भाटाचो कुडको ते आतां विकूंक सोदता. ह्या पासत ही खबर तुमकां हांव सांगूंक सोदता. हिंगासर पळय जे बसल्या पळय तांच्या मुखार आनी म्हाजे सांगाता पळय हे जाणटे मनीस आसा पळय ताचे थिंगासर तूं हिशोब कर. जरी तर तूं सोडोवंक सोदता जाल्यार सोडय, आनी सोडोवंक सोदी ना जाल्यार तूं म्हाका सांग, कित्याक तुजे भायर सुटका दिवपी आनी दुसऱ्याक थिंगासर अधिकार ना म्हूण. आनी तुज्या उपरांत हांव ताका सोडयतलो. तेन्ना बोआजान म्हणलें, ज्या दिसा पळय ती जमीन तूं मोल घेताय तेन्ना तुका पळय जी रूथ पळय ती मोआबीन अस्तुरी पळय तिचो घोव मेला तो, आनी ह्या भाशेन तुवें तें मोल दिवचें पडटलें. तें मेला पळय ताजें नांव ताजें दायज तुवें दिवचें पडटलें. म्हणल्यार त्या सोडोवपी त्या सोयऱ्यान म्हटलें, हांव ताका सोडोवंक सोदिना, कित्याक हांव म्हज्या दायजाक मार बसतलो. ह्या पासत हांवें सुटका दिवपाचो अधिकार तूं घे, कित्याक हांव ताका सोडून दिना. तो ताका सोडोवपी आसलो पळय ते फामिलीक आपयताना म्हणटा, तुवें ताका सोडल्या बगर आनी कोण सोडोवंक जायना, तूं सोडय. ताणें आपल्याचे हात वयर काडले, जावचें ना. मोआबाची अस्तोरेचे पळय ती जमीन तर हांव विकती घेयत जाल्यार म्हाका हें नाका, कितें म्हजें दायज पिड्यार जाल्लें. त्या रुता पासत हांव म्हाजें सगळें कित्याक बिबाडूंक? त्या रुता पासत हांव कित्याक त्रासान पडों? त्या रुता पासत हांव कित्याक दूख घेवंक? हें अशें घडचें ना. अशें जावचें ना. आतां तुमी आयकात. जेजू ख्रिस्त येवचे आदींय जायते पळय विचार पळय आनी शिक्षण पळय थिंगासर आसलोलें. पूण एक पसून थिंगा अशें ना पळय जे पातक्यांक सोडोवच्याक स्वर्गार्थान आयलो अशें कोणूच ना. पातक्यांक पळय सोडोवपाची ती वाट, ती मार खावची वाट. पातक्याक सोडोवचे खातीर आपल्याच्या प्राणाचो त्याग करचे खातीर, पातक्यांक सोडोवच्या खातीर ताजे बी कितली पातकां आसा पळय ती पयस करच्या खातीर कोणाच्यानूच इतलें फुडें तें घेवंक ना. फकत म्हज्या जेजू क्रिस्तान हें करून दाखयलें. तूं सोडय. ताणें म्हणल्यार म्हजें जावचें ना. रुताक पळय सोडोवचे खातीर कितें करूंक जाय पळय तें हांव कित्याक करूंक तें? म्हाका जाल्यार ताका सोडोवंक नाका. मागीर बोआज मुखार येता. हांव पिड्यार जाल्यार उपकारता, कोश्ट येयल्यारूय उपकारता, ताका हांव सोडयतलो. बोआज मुखार येता. 4 पळोवया. वोड 9. तेन्ना बोआजान जाणट्याक आनी थंय आसलेल्या सगळ्या लोकांक म्हणलें, अमेरिकेचें आसलें तितलेंय तशें जें महालोन आनी किलोनाचें आसलें तितलेंय नाओमीच्या हातांतल्यान हांवें म्हजें करून घेतलां म्हणून तुमी आयज गोवाय. तशेंच मेल्ल्या मनशाचें नांव ताचे दायजेंत शाश्वत करचें आनी मेल्ल्या मनशाचें नांव ताच्या भावा मोदें आनी ताच्या नोकराच्या दारवंट्याचेर पारो पडो ना जावंक मोआबाचे रुताक मालोनाचे विधवेक म्हजी पोतीन जावंक हांव जोडूंक घेतां हाचें तुमी आयज गोवाय. ह्या पासत तुमी आयज हांगासर म्हजे गोवाय.
बोआज ताजे लागीं लग्न जाता पळय झाडां फाटल्यान लिपोन न्हय. बोआज ताजो मोग कोत्ता आनी लग्न जाता पळय 4 वण्टीचे भितर लिपोन न्हय. एक भयणीन येवन म्हाका अशें म्हणलें, भावा, ताणें म्हाका घात घेतलो आनी तो भोंवता. म्हाका घात करून भोंवता अशें तूं म्हणटाय? लग्न जालें काय? वय जालें थिंगा. तुमचें लग्न जालोलें काय? वय आमचें लग्न जालोलें. तुवें खंय लग्न जाल्लें? 4 वण्टीचे भितर भावा. थिंगा कोण कोण आसलीं? कोणूच नासलो भावा. तुजे काजराचे फोटो आसा काय? ना, सेल्फी आसा. बरें, ते सेल्फी आसा तुजे लागीं? ना, ते पसून ताजे लागीं आसा. आतां तूं लग्न जाला म्हणून ताजे आदाराक कितें तरी आसा? ना, कांयच ना. हांव तुका प्रणाम कोत्ता. लग्न खंय जालें? 4 वण्टेच्या मदें. कित्याक तुजी आवय बापूय मेली काय? म्हज्या बाबा भयणानो, तुका पालून पोसून पळय तुका वयर काडला त्या आवय बाबाक तूं सांगना जाल्यार खंयच्या पातकी मनशाचेर विश्वास दवरून त्या माडा फाटल्यान 4 वण्ट्या भितर तुमी काजार जाता पळय तुमकां लॉज दिसना? लग्न म्हणल्यार 2 जाण एकठांय जावप. तितलेंच न्हय, थिंगासर 2 जाण फामिली थिंगा एकठांय जातात. ताका लग्न म्हणटा. बोआजानी मोग केलो. ताजी परिक्षा घेवन मोग करता. कामाचेर परिक्षा घेता, पवित्रपणान परिक्षा घेता, जेवणांनी ताजी परिक्षा घेता. सगळ्यान तें पास जालें. आनी पब्लिकाच्या मुखार म्हणटा, हांव रुता लागीं आतां ह्या वेळाचेर हांव लग्न जाता. अशें म्हणोन ताणें ताजे लागीं लग्न केलें. तुका खबर आसा रूथ कोण काय? तुका खबर आसा काय बोआज कोण तो? वो बोआज राहाबाचो पूत. राहाब कोण तें तूं जाणाय? ती एक नायकीन आसली. नायकीन आसल्या उपरांतूय आनी सर्वेस्पराचो मोग ती जाणा जावन आमचो सर्वेस्पर तो चालतो न्हय. इस्रायल देशान पळय ताणें अजापाची कामां केला पळय ती सगळीं आयकोन आमच्या देशाची काळजां सारकी मोव जाल्लीं आसा. जे 2 जाण बेदी आयले पळय तांकां साल्वार करून अशें ताणें तांकां म्हटलें, हांव तुमकां साल्वार कोत्ता. फाल्यां पळय जेन्ना सर्वेस्पर आमचो देश तुमच्या हातान कोत्ता तेन्ना तुमी म्हाका साल्वार कोत्तलीं? जोशुआन ताका उतर दिलें, राहाबाक साल्वार करचें पडटलें. अशें कित्याक? तें सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवला म्हणून. त्याच राहाबा वरवीं जल्मला तो वो बोआज. बोआज आनी रुतान लग्न जाल्या उपरांत जो जल्माक आयलो पळय तो दाविदाचो शापाय जालो. ही रूथ कोणाची आवय जाली ती तुका खबर आसा काय? आतां आमी पळोवया. मातयेचें शुभ वर्तमान 21 आनी वड 5. नाशोनाचो बापूय नाशोन सलमोनाचो, सलमोन बोआजाचो बापूय, ताची आवय राहाब. बोआज ओबेद बापूय, ताची आवय रूथ. ओबेद जेसीचो बापूय, जेसी दावीद राजाचो बापूय. दाऊद राजा जल्मलो. आतां तुमी जाणा रूथ दाऊदाची कोण तें तुमी जाणा काय? व्हड शमाय. ती खंय जल्मल्ली? खंयसर ताजी वाड जाल्ली. आनी आतां आमी कितें पळयता? जिवीत दिता पळय त्या पांयाशी तें आतां थंय आसा. ह्या इतिहासान सदांच तें उडास उरतलो. ताजें जिवीत बदल्लें. हें खरेपणी कितली अद्भुत ही काणी जावन आसा. ह्या संवसाराचे पळय साल्वार कोत्ता पळय ताका ह्या संवसारांत हाडपाच्या त्या पिळगेन ती पावली. कोण ती आसली? एक विधवा अस्तरी. कोण ती? ताजो घोव मरोन गेल्लो. कोण ती? एक मोआबीन. जिवीत सर्वेस्पराचे पांयाशी पावून ती आतां उगडास दोता तसली अस्तरी जाली. म्हज्या भयणानो आनी म्हज्या भावने, तूं कोणूय जावं, कसलीय तुजी परिस्थिती जावं, तूं कितलोय गरीब जावं आनी तुका कांय आदार ना आनी तुज्या लागीं कांय ना जाल्यारूय आनी सर्वेस्पर जेजू क्रिस्त तुज्या लागीं आसा जाल्यार तितलेंच पुरो. तो तुजें जिवीत सुभागी करतलो. तो बदलतलो. तूं भावाक दोता जाल्यार आतां म्हजें सांगाता तूं मागणें कर. लेट्स प्रे. व्हडत्या म्हज्या मोगाच्या बापा, रुताचे जिविता वरवीं तुवें आमकां जायते खोलायेंतल्यान आमकां शिकोवन दिली. तुकाच आमी दिनवासता बापा. बोआजाच्या जिवितान आमी एक थारोणदार आमकां दिश्टी पडटा. ताका कुरपा मेळोंक फावो नासली पळय तसले रुताचेर ताणें कुरपा दाखयली. ताचेर ताजें मोन आयलें. ताणें ताका सोडयली. ताका सोडोवचे खातीर आपल्याचें सगळें सांडपाचें पसून ताणें घेतलें. तरी आसतना तो आपल्याचें कोत्ता. एक विधवेक
ह्या भाशेन ताजें जिवीत थिंगा सोडून बोआजाक गरज नासली, त्याच भाशेन आमचे असले पे पातक्यांक पे सोडोवच्याक जेजू कसली गरज नासली. आमकां सोडोवच्याक स्वर्गार सोडून ह्या संवसारान येवपाची कसलीच गरज नासली. आमकां सोडोवचे खातीर ताणें थिंगा मार घेतलो आनी खुर्साचेर मरपाची ताका गरज नासली, पूण तोडी आसतना तुवें आमचो मोग केलोय. आमकां सोडूंक जाय त्या पासो तूं खुर्साचेर मेलोय आनी ताचें फळ कितें तुवें आमकां तुजीं केलीं तेका लागून तुका आर्गां दिता. आनी आयजतान हांव तुजोच जावन तुकाच सेवा करपाक तूं म्हाका तुजो आदार दी. आनी कितले कठीण आसूं दी पळय तो म्हाका सोडयला पळय तो सर्वेस्पर तूंच. हें सोत पळय जाणा जावन हांव आतां तुज्या पावंड्याशी येता. म्हज्या बापा, आमकां जबाब मेळचो म्हणून तूं आमचेर कृपा कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें करता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.